शिरदोना वाठारांत पर्यटन महामंडळाच्या अंतर्गत ब्युटिफिकेशन प्रकल्पाच्या नावान बेकायदेशीर दुरीग बांदिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायती कडेन कागाळ केली। उपरांत थळाव्या पंचायतीन बेकायदेशीर दुरीग बांदिल्ल्या सुवातेर वचून पळोवणी केली। पर्यटन महामंडळान पंचायतीक दिल्ल्या प्लॅनाची मागणी थळाव्या लोकांनी केली। जाल्यार सरकारान आनी पर्यटक महामंडळान विश्वासान घेनासतना ह्या प्रकल्पाक सुरवात केल्या, अशें थळावो आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें। कंपाउंड वॉल बांधलेलो आसा, टोटल डेमोलिश करपाचें आनी काडपाचें तरी पूण तें जाल्लें ना। आनी आयज जे आमचे लोकल पंचायत शिरगांव पालिका पंचायत आसा तेंच्यांनी हे सायट इन्स्पेक्शन दवरलें आसा अलॉंग विथ टुरिजम डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले आसा। तांकां आमी विचारलें की तुमकां तुमी बांदल्या ते आयज नाकारता ते म्हणटा आमच्यांनी बांदला। तांकां तेन्ना विचारलें की तुमकां तुमी बांदला कोणान बांदलें आनी सगळ्यांक खबर आसा की दोनी दुर्गा बांदिल्ली आसा तो तेंचोच कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तेणेंच बांदिल्ली आसा आनी तेणेन कॉन्ट्रॅक्टरान कंप्लीट केल्ली आसा। सो आमी तांकां सांगलां, पंचायतीक सांगलां की त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक जाय, कारण तांकां आमी जेन्ना आमी येवन वचून सांगलें बाबा ही दुर्गा जी आसा एज पर अप्रूव्ड प्लॅन ती ना, कित्याक अप्रूव्ड प्लॅनान जेन्ना आसता तेन्ना ती कंपाउंड वॉल मेन्शन करपाक जाय, तो कंपाउंड वॉलाचो डिजायन करपाक जाय। पण अशें जर टॅक्सपेयर मनी आसा तुमच्यान खंय ना खंय हें इनक्युरिटी करपाक जाय, ती घडलेली आसा आनी हाचो दबाव जो आसा हो खंय ना खंय दबावाचेर काम करता। गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी दबावाचेर काम करता, गेले ते फावटी आमी सांगलेलें की गव्हर्मेंट ऑफिसरान दबावाचेर काम करपाचें गव्हर्मेंट ऑफिसरान म्युनिसिपल होमान तेच्यान काम करपाक जाय, एज पर अप्रूव्ड प्रोविजन वॉटेवर तुमकां कितें मागणी आसा त्या प्रमाणे करपाक। सो हे आमी आतां तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा। लोकलांनी सांगलां कितें कितें चेंजीस जावपाक जाय, स्टार्टींग वॉल आसा तेही एंट्रन्स बी येवपाक लागून खुबशे लोक येता शिरगांव पिक्चर खुबशे येता, खूब लोकांक हांगा कार पार्किंग करपाची पडटा आनी तुमी पळयता आसतलें हांगातलेच गोंयभरांतले लोक येता आनी फाल्यां कितें जातलें फाल्यां बाकी लोकांक प्रॉब्लेम पंचायतीकूय कळयल्लें आसा कितें कितें तुमचे कडेन प्रोविजन आसा ती तुमी दाखोवची, लोकलांनी विचारलेलें आसा। पण आमदार तुम्ही म्हणता की तू आमदार असून तुका सांगूंक ना ह्या प्रोजेक्टा बद्दल, पूण जेन्ना पंचायतीकडे गेलो पंचायतीन तुका सांगूंक ना? म्हाका पळोवपाचें आसा, म्हाका जेन्ना सांगपाक जाल्लें तेन्ना म्हाका हांगा जो हॉल जाला तेन्ना म्हाका कळोन गेलें की अशें जाला म्हणून। आतां पंचायत समज कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायतीक करता, आमी केन्ना डेव्हलपमेंटल हेतून आमी हें करूं शकना। पण जेन्ना पंचायतीक आतां कितलीशीं पंचायतीची आपापणाचे प्रोजेक्ट आसता, आपूण हें करता, पण म्हाका जो कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाल्लो जावं डिपार्टमेंटान जावं पंचायती थ्रू म्हाका येवपाक जाय की असो प्रोजेक्ट आमचो असो प्लॅन येयल्लो आसा आनी ह्या प्लॅना प्रमाणे आमी करपाक शकता, तें जाल्लें ना।